Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. नाल्ल, सुपारी, भात, कणगां, केळी सगळ्यांचेच ती पीक काडटा. हांव पयलीं म्हागे माय माव करीत येयल्या आनी हांव लग्न जालें 8-10 वर्स जालीं म्हाका. तेन्नाच्यान हांव शेतीचें काम करतां. कितले हितून जाग्यान भितर आहा तुमगे शेती? आमगेली 5,000 स्क्वेअर मिटर हितून येता शेतां जी भाताची आनी 4 आमगे मिक्स शेती. कसले कसले पीक काडटा तुमी हांगा? पीक म्हणल्यार आमगे नाल्लां माड आसा, तुगे काजू आसा आनी सुपारी झाड आसा आनी केळी आसली, केळी आसा. आनी तशें हांव हें पळय शेत करता तें श्रीपती प्रमाणे करता. तेन्ना श्रीपद्दत करूं लागल्या म्हाका आतां जालें 4-5 वर्सां जालें. म्हाका खूब फायदो मेळटा हेजे बद्दल. लावपाक कमी हें येता पूण पिकता चड. आनी ह्या बद्दल आनी त्या भायर आनी कितें कणगां बिंगां तशें कितें लायता? हय, आतां आमी ह्या टायमार कितें करता, आमगे तेंच काम अशें न्हू, आनीक आमकां सर्वीस ना कांय ना. म्हणजे कितें जाता, आमी कणगां इल्लीशीं झाड कणगां लायता. तितून भितर कितें आळू, काटे कणगां अशीं लायता आमी. मागीर कितें जाता, लायता म्हणल्यार कितें जाता, दुकर लागता, मागीर तुगे अशीं सकयली जनावरां लागता. वयर मागीर आतां वयली कितें केल्या माडां बिडां आमगे चड खेती लागल्या. खेती आसूं भरपूर आमगेले माड बीन, पूण आमकां खेती कांयच खावपा दिना. पदराक 4 चलयो आनी एकलो पूत. दीस रात शेतांत राबून प्रतिभा वेळीप आपलो संवसार चलयता. तिच्या कामाक तिचो घोव तिचो सांगाती. तशें म्हणल्यार कितें जाता, आतां पावसा आमगे शेतच करपाचें, मागीर माडां आळी काडपाचो तो टायम आसता, तेन्ना आमी तें करता. म्हळ्यार आमी कितें जाता, हांव आनी म्हागेलो घोव करता आनी मागीर आतां भुरगीं बी आतां करपाक मातशें आमकां हेल्प करपाक लागलें. पयलीं आमकां सगळीं मानायां कामेऱ्यां घालून करपाक पडटालें. किसान सन्मान निधीचो खंय तिका मोठो आदार. खत बियाणां हाडपाक खंय ती पयशे वापरता. म्हाका कितें जाता, आतां आमगे PM किसान योजनाचे आमकां कितें पयशे मेळटा पळय न्हू, ते मातशें आमकां एक हेल्पा मातशें बऱ्या पडटा. म्हागे एकावंटाचेर ते आसा अशें म्हाका एक अशें दिसता, दारसो दिसता. प्रतिभा वेळीप स्वता शेतकामात नवीन प्रयोग करता, तशेंच दुसऱ्यांकूय शिकयता. तूं श्रीपद्दत तुवें हांगा लायल्या, तुवें आनी कोणाक बी शिकयल्या खंय वचून अशी? हय, आमी शिकयलें. आमी काल्यां गेलीं, काल्यां तें आमी स्वता लावन तांकां दाखयली आनी आमकां तशी एग्रिकल्चराक ट्रेनींग दिलें. तशें हांवें खूब जाणां तशें सांगलें, टॅक्नीक कशी आसा तेजें कितें सगळें हांवें सांगलें. प्रतिभाचे अभिनंदन करपाक BJPची अलका सुभाष फळदेसाय तिच्या घरा पावली. तिचो 21 तारखेर मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते भोवमान करपाचें तांणी थारायला. सुभाष फळदेसाय भाईन आमकां खूब कडेन अशी अटल ग्राम हितूंतल्यान खंय खंय व्हेलें, माटोळी बाजारां व्हरतालें करतालें. तेन्ना म्हाका मातशी तेन्नाच्यान मातसो एक्सपिरियन्स मेळ्ळा. हांव शेतकरी म्हणून शेतकरीच रावली ना. शेताचें काम करून जाल्यार हांव खंय तरी अशें करून मिटिंगे वयतालें. आमकां भाई व्हरतालो. एक तेजे कडेन उलोवपाक म्हाका सांग इतली उमेद येयली की हांवें चिंतूच नासलें की हांव तेजे कडेन उलयतलें, उलोवपाक पावतलें अशें म्हणून. आनी टीव्हीचेर पळयतालें पूण प्रत्यक्षान उलयतलें अशें म्हाका दिसनासलें. की रोकडोच हांगा 21 तारखेक सांजचो CM येतलो आनी CMच्या हातीर आमच्या म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या महिलांनी तसोच सुभाष फळदेसाय आनी एक्स-MLA सुभाष फळदेसायान तुमचो सत्कार दवरला. हे इन्विटेशन तुका दिवपाक आयला. अशीच काम करीत राव. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक.